फक्त मिटिंगो जातात मात सरकाराचे शेक पॉलिसीचे घोडे फुडें धुकलच ना। लायसनां बेगीन दियात म्हूण थळावे शेकवाले मागतात। शेकवाल्यांची आयतारा सांताक्रूज मिटींग जाली। तांची केस एनजीटींत चलता। मंत्री आमदार कानामनार घेना म्हूण ते बोवाळ मारतात। सरकारान शेक पॉलिसी जाग्यार घालून जाता तितले बेगीन नोटिफिकेशन काडून शेक वाडचे म्हूण मिटिंगेत शेकवाले उलयले। एनजीटीन केस चालू आसा, तेजे खातीर आमी आयज आमचे फ्युचर कितें जातलें, केन्ना आमकां लायसन मेळटली, हे आमी आयज डिस्कस करपाक आमी हांगा शेक ओनर सबंद वाठारांतले गोंयभर फ्रॉम पेडणे टू काणकोण पर्यंत हांगा जमा जाल्ले आसा। कोर्टान ऑर्डर दिल्ली, एनजीटी कोर्टान ऑर्डर दिल्ली की बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी आनी सँड ड्यून मॅपिंग करून तुमकां लायसन दिवचें म्हणून हें 2014 डिसिजन दितलें। हे गव्हर्मेंटाक ऑर्डर दिल्ली, आमकां ऑर्डर दिवंक नासली। आमी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आमी सगळे लायसन्स घेवनूच काम करूंक सोदता, धंदो करूंक सोदता। आमकां कितें डॉक्युमेंट्स कितें लाय म्हणून सांगता ते आमी डॉक्युमेंट सबमीट करता। गव्हर्मेंटाचें काम आशिल्लें की बीच कॅरिंग कॅपॅसिटी 2014 जावपा जाय आसली म्हणून। 2014 जाली, 15 जाली, 16, 3 वर्सां जाली, कित्याक तुमी 2 वर्सां जाली, कित्याक तुमी रावले म्हणून? आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन आतांचे आमचे जे अर्जंट बेजीस जे जाल्ले आसा, आमकां एकूच मागणी सद्याक आसा, आमचे एप्लिकेशन घेवपाक तेंच्यांनी चालू करची। जी CRZन आसूं किंवा आमचे लोकल म्युनिसिपालिटीन जी आसा, आमकां टेम्पररी एटलिस्ट स्टार्ट तरी करपाक आमकां परमिशन मेळपाक जाय। कित्याक ऑलरेडी सीजन जाल्लो आसा, लोक हांगच्यान गोंयांत येवन गोंयच्यान भायर वचपाक लागलो, हंपी सारक्या केरला सारके लोक वचपाक लागला आनी आमचो जो रेवेन्यू आसा तो रेवेन्यू बुडटा। आमचें चालू जावप ना म्हणल्यार गव्हर्मेंटाकच लुकसाण। पूण गव्हर्मेंटान आतां भरपूरशे कामां हातींत घेतले आसा आनी आमकां खात्री आसा जे एश्युरन्स आमकां आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर जेंच्यांनी आतां त्यांनी चार्ज घेतकीर जे काम फुडें गेल्लें आसा, आमी स्वताच्या दोळ्यान पळयलां तेंच्यांनी जें काम केलां, जावं आमच्या सीएमान जे भरपूर आमकां मदत केल्ली आसा आनी जी एश्युरन्स दिल्ली आसा, तशेंच आमचे लोकल मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जे आसा आमचे काणकोणचे रमेश तवडकर सर, तेंच्यांनी बी भरपूर हेल्प केला। आमकां खबर आसा फुडें जातलें, पूण ते बेगीच्या बेगी जावचें। वास्को हॉस्पेट रेल्वे ट्रॅकाच्या डबलिंगाचें काम खंय रोखडेंच सुरू जातलें। रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून मडगांवां जाहीर केलें। कोट्यांचो हो प्रकल्प टप्प्यान जातलो। सुरेश प्रभून शेनवारा मडगांवां मैसूरच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मार एस्केलेटराचें व्हिडिओ लिंकान उक्तावण केलें। रेल्वेन सुरू केल्ल्या कामाचो खंय फुडल्या कांय वर्सांनी बरो परिणाम दिसतलो। of flight is again is by the same railway going from Vasco to Worcester. Yes, sir. Vasco to Worcester. And that's going to be doubling, which will again create huge opportunities for people involved. The doubling would mean that more goods can be transported, that means more jobs will be created, because railway will transport. But how are you going to bring the cargo to the railway station? You have to have a transportation facility. The loading and unloading will also create jobs. So these are going to be huge opportunities for the great government will get revenue. Everybody will benefit. Imagine 3,000 crores of investment will be again made. So these are the type of activities. In fact, when we have said that this year our capex, capital expenditure of railways will be 1 lakh million. In the last 2 years, continuously we are building facilities offered to the passengers. We are also offering all kinds of facilities. There is something which we call Janani Seva, which is a facility offered to lady passengers, particularly who are traveling with their children. Many railways have taken a number of initiatives on their own. In cleanliness, there has been a marked improvement across the country. Give a break.